तुझे पाठी तुम्ही गावात या पंचायतीन तुझी तो ती आमच्या नापायच्या होत्या गेल्या बरे आवई तो आत व्हायला नाही आमची सोबतारी मोगाच्या न्हू हांव दाम्यान तें केपें आयज हांव स्पेशल आयलां एक असल्या मनशाची इंटरव्यू घेवपाक. त्या मनशा सगळे वळखताय आनीक तो एक बरो प्लेयर फुटबॉल प्लेयर आनीक एक बरो डायरेक्टर आनी तो सगळ्यांचेच वळखीचो. सगळे ताका वळखताय गोंया गोंयच्या भायर पासून सगळे ताका वळखताय. आनी तो दुसरो कोणूच न्हू इरिनियो गोन्साल्वीस. सद्या तेगेलो तियात्र चालू आहा जुलिया नीज मोगाची काणी. हो बऱ्यांतलो बरो तियात्र आनी हेज्या पयलीं ताणें जायते तियात्र काडले. आयज हांव स्पेशल तेगेल्या गांवाक वेर्ना त्या घराक वयला. थोडीशी मुलाखत तेगेले इंटरव्यू घेया आनी तेच्या तोंडांतल्यान कितें तरी आयकया. सर सद्या आमगे चॅनलाचेर तुका येवकार आनीक इरिनियो गोन्साल्वीस म्हळ्यार सगळे वळखताय कित्याक एक बरो डायरेक्टर जायते तुमी तियात्र काडले. आनी जुलिया नीज मोगाची काणी ह्या तियात्रा वयर उलयचे न्हू पयलीं सद्या थोड्याच उतरांनी तूं सांगशी आयकून जाणा तूं प्लेयरूय म्हणून फुटबॉल प्लेयर जाल्यार तुगे जिविता वयर कितें आमकां 2 उतरां सांगशी. वय थँक्यू दम्या बाब. हांवें फार्मसींत आनीक सायन्सींत पदवी घेतल्या ग्रॅज्युएशन. मागीर हांवें म्हजें मार्केटींग केलां इन डिप्लोमा इन मार्केटींग बिजनसांत गेलो. हांव तेज्या फुडें हांव प्लेयर आसलो फुटबॉल प्लेयर. साळुंकारा खेळ्ळां 3-4 वर्सां. वास्को क्लबाक खेळ्ळां 2 वर्सां आनी स्टेट फुटबॉल प्लेयर. तेन्ना मागीर हांवें बिजनसांत पावल मारलें. एक फार्मासी उगडली आनी कॅमिकल बिजनस स्टार्ट केलें. आनी आतां हें म्हजें किंग्स नॅस्ट हांवें म्हजें चेड्याक हें केलां. हांवें बरोवंक स्टार्ट केलें. पेपरांनी म्हजे कॉलम चलताले विकेंडराक गोवन ऑब्जर्वराक ती हाडटी पेज म्हजी आनी मागीर हेराल्डाक बरयतालो हांव फुटबॉलाचेर बरयतालो. जायत्या वर्सां बरयलें. मागीर म्हाका स्क्रॅबलाची एकदम आवड जाली. ती ताका चॅसाचे भाशेन वर्ड्स ऑफ चॅस ऑफ वर्ड्स म्हणटा ते गेमीक. ताका हांव अतली ती 10 वर्सांनी सुमार हांव इंडियेचो चॅम्पियन जालो. आनी अशें म्हजें पॅशन चालूच रावलें. आनी मागीर हांव तूं म्हणटा हांव तियात्रांत कसो पावलो. हांव तियात्रीस न्हय म्हूण म्हजो कोणूय फॅमिलींतलो कोणूच मेंबर नासलो. म्हज्या बायलेचो डॅडी तेजो ते दौड वेर्ना म्हणल्यार तो फामाद. सो ताचे चेडूं तें आमी जायते जाणां तियात्र पळयताले. जायते जाणां आमी सदां त्याच घराक येता आसतना ते आमकां कडेन चालताले. आमी जायते एनालिसीस करताले तियात्राचे. असो जावपा जाय तसो जावपा जाय एनालायज करताले. तेन्ना म्हजी बायल म्हणपाक लागली तूं कित्याक बरयना सगळे भाशेन तूं बरयता पेपरार बरयता तुगे स्टोरी बरयता आनी कितें आमकां कितें फकाण करता दिसता म्हणलें म्हजी. ना फकाणां न्ही. हांवें मागीर एक गोंयकारांचो म्हाका तियात्र बरयलो डिफरंट कॉन्सेप्ट ऑन लँड बँक्स. मागीर मोदली वाट इतलो हें जालो तो आमचो दुबाय व्हेलो तेणी. तांकां सगळे एक इकरा दाखयले ते कॉन्सेप्ट सेपरेट डिफरंट कॉन्सेप्ट्स. आनी होय तुमी पळयला जुलिया कॉन्सेप्ट डिफरंट कॉन्सेप्ट. जेन्ना केन्ना कोणें माचयेर हाडूंक ना तसलें म्हाका कित्याक हांव चडशें म्हजें पॅशन म्हूण हांव बरयतां. टोटल तुवें आतां एट प्रेझेंट कितले वर्सां तियात्र बरयले. हो म्हजो जुलिया धरून 12 तियात्र जाले. 12 तियात्र जाले. जाल्यार हेज्यान पयलीं 11 तियात्र काडले ते खंयचोय तरी गोंयचे भायर खंय गेला. पळय ती मोदली वाट म्हूण मोदली वाट दुबाय गेला. आनी 2 फावटी म्हाका आमंत्रण आसलें UK वचपाक. म्हाका जबरशी इंट्रस्ट आसूंक ना कित्याक तें म्हाका आर्टिस्ट मेळोना जालें. गेल्या त्या वर्साक पासून म्हाका इन्विटेशन आसलें पातकाची सावळीक. पूण तूं फकत वर्साक एकूच तियात्र काडटा. एकूच तियात्र काडटा म्हणजे हांव हें म्हजें प्रोफेशन न्हय. सो हें म्हजें पॅशन देखून हांव एकूच काडटां. तूं तेश करून केन्ना मनान जाता केन्ना तियात्र काडून गांवांनी ते रावंडा व्हरपाचें तेश करून काय फकत हॉलांनी दाखयले पावसा दिसांनी येता न्हू हांव. सो ते हॉलानूच जातात. ते हॉलान जातात. हांव कोणें जर हँडल केलो जाल्यार हांव गांवांनी दाखयता आसलो. तुगेली ही लायन आहा ती तियात्राची तुगेल्या भुरग्यांक कोणाकूय येयल्या ना कोणाक ना म्हाकाय आसूंक ना न्हू. आतां जुलिया ह्या तियात्रा वयर उलयता जाल्यार हो कॉन्सेप्ट तुज्या मनाक कितको येयलो कित्याक लागून येयलो तो. ही एक रियल स्टोरी ती हांवें घुसपावून हाडल्या.
आनी तितून एक कॉन्सेप्ट घातला. तो कॉन्सेप्ट सारको न्यू आनी तो सगल्यांक बऱ्याक पडपाचो कॉन्सेप्ट. हांव आतां सांगूना तुवें पळयला हय. तो कॉन्सेप्ट तर वापरीत आमच्यान जायते लायफ सेव करूंक जातात. हो आतां जुलिया तियात्र हांवें आयकोन जाणटे भशेन हो UK वचपा म्हूण आहा सारका बरो. वय तो आमी आंतोनेता गेले शो जाले म्हणटरीर आमी आहा म्हणजे हो UK वचपाचो आसा. UK वचपाचो आसा. तुका हो तियात्र चलता आसतना सद्या कोण्या फ्रेंडांनी कोण्या ऑडियन्सांनी तुका फोन करून कितें बरी खबर सांगल्या तियात्रा वयर जुलिया? जायती आनीक मॅसेज्यो येयले फादरांच्यो आनीक फोन केले जायते. आनीक एक विचारपाक सोदतां देवान सगल्यांक तरेतरेची देणी दिल्ली आहाय. तुका दिला हें बरोवपाचें जावं एक प्लेयर जाला तूं जाल्यार इतल्या तियात्रा मदें तुवें केन्नाय तरी एक्टींग केला वो कांतार म्हणला कित्याक तुजें देवान देण दिलां म्हाका तियात्र बरोवपाचें पूण तुवें पालकाचेर केन्नाय जिवितांत एक्टींग केला वो कांतार म्हणलें? कांतार म्हणलें हांवें एक बस एक कोरस तो मॅथ्यू मेरगुल्या म्हूण जाणा तूं? हय आयकलां. मॅथ्यू मेरगुल्या तो सपोर्टर तुमचो तियात्राचो आनी फुटबॉलाचो. हय तितून ते मेले उपरांत हय हांवें तेजो पोर्ट्रेट धरून स्टेजीचेर हांवें ICU बेड नंबर 2 ह्या तियात्रांत कांतार म्हणलेलें. मागीर एक बस एक कोरस कांतार न्ही म्हाका कांताराची आवड आहा. हांव सुमाराचें जाणा गिटार वाजयता हांव थोडी सोल्फां जाणा शिकलां आनीक मांद्यांक हांव A to Z मांद्या जाणा. बट द थिंग इज म्हाका ती म्हणपाची हें ना. सर जायते फावटी हांव जेन्ना एक्टींग करता आसतना हांव केन्ना पडद्यांतल्यान चोयतालो तूं चडशे जायते जाणांगेले तियात्रां येवन बसता टिकेट काडून बसता आनी सगळ्यांगेले तियात्र चोयता. पूण हालीं तुवें कांय चोयलें ना जाल्यार तूं आतां ह्या दिसान तियात्र म्हणजे कोणाय चोवपाक कितें येना म्हाका दिसता भलायकेक लागून. हय भलायकी मातशी चालवल्या सो तेंच कारण तें हांव येना तो. हांव जायते जाणां गेले तियात्र पळयतांच शो पळयतांच म्हणजे बायलेक आवड आनी म्हाकाय आवड. जायते फावटी हांवें पळयलां तुका तियात्र सगळ्यांचे पळयता तूं जाल्यार आनीक हांव विचारूंक सोदतां जायते जाणांचे तियात्र 2:45 ते 3 वरां मदें जावंक जाय पूण चडशे जाणांचे आतां 3.5 वरां बी जातात आनी मागीर फायन पडटा. हाचेर तुवें कितें म्हणणें? व्हडले तियात्र जावपाक कारण कितें? कॉमेडी वाडटा स्टोरी वाडटा काय कितें प्रॉब्लेम तुका दिसता अशें? आतां बरेचशे तेणी स्ट्रिक्ट जाले देखून हांवें तियात्र जायते जाणांक कट मारला तो चोयला आपणाची स्क्रिप्ट आनीक कॉमेडी फायन पडटा 3 वरां ना जाल्यार फायन पडटा. जावंक जाय ती 3 hours 15 minutes मॅक्सिमम जावंक जाय. तेज्याकून वयर वचोंक उपकार ना. हो म्हजो 3 hours 15 minutes जाला पयलो शो मागीर धांवता आनी उण्या जातलो. सर तूं आतां ऑडियन्साक आतां बसून जेन्ना दुसऱ्या तियात्र पळयता तुगेलो आवडीचो तूं एक डायरेक्टर जिवितांत तुगेलो आवडीचो डायरेक्टर कोण आनीक एक्टर कोण? केन्ना तुगेल्या जिवितांत तुका आयज पासून तेगेलो कॅरेक्टर तुका लायक जाला वो तूं त्या एक्टराक वो एक्ट्रेसाक डायरेक्टराक बरो मानता? एक फावटी एकल्याचें नांव जाल्यार दुसऱ्याक राग येता. वय तेंच हांव मानता. कोण तो स्वर्गेस्त आसूंक शकता पूण तुज्या जिवितांत एक तुजो आवडीचो एक्टर कोण? आतां सद्याक हें आसा पूण एकल्याचें नांव सांगल्यार दुसऱ्याक हें दिसता तें सारकें तुजें. एक 2-3 जाण मदीं आहाय म्हज्या आनी हांव जे विचून काडटा न्हू ते सगळे बरे एक्टर आनी बरी एक्ट्रेस आहा. आतां एक लास्ट एक विचारपाक सोदता तुका तियात्रांत एक फावटी सगळ्याच्या फिल्डांत जावं डायरेक्टर जावं ते एक्टर जावं टावटी म्हणजे तूं मे जाताच अशें जिवितांत कसली तरी तुका एक उगडास आसा आपणे इतले बरो वावर केलो पूण जेन्ना अशें करून आपणा वायट अशें करून एक दूख जालें कितें तर तुका उगडास आपण ह्या फिल्डांत इतलें बरें करून पासून आपणा हें आयकोंक मेळ्ळें तूं केन्ना तर दिसता एक खुशालकाय एक आसता आनी दुखी आसता. सारकें तुजें आहा बट हांव आय टेक इट इन माय स्ट्रायड. हांवें जायतें पळयलां लास्ट 12 years जायतें पळयलां पूण म्हाका जबरशें जायना कित्याक हांव कोणा कडेन इंटरफियर जायना आनी कोण तर सांगता तिरणी अशें म्हणटा म्हूण जाल्यार हें फील्ड हाल्यान सोडटा हांव. तिरणी अशें म्हणटालो तुज्या तियात्रा उदेशी ना केन्नाच ना संवय आसा ती. एक वर्सा तुज्या सांगाता हांवूय आसलो आनी तुजो अनुभव म्हाका भरपूर आसा कित्याक तूं कसलो डायरेक्टर हें हांव अनुभवून जाणा कित्याक एक वर्सा हांव तुज्या तियात्रान आसलो. आतां तियात्र सोंपोवचे आदी जुलिया वयर हो तियात्र केन्ना आसा मडगांव आसा वो दुसऱ्या जाग्यार आसा मातशें सांगशी आमच्या ऑडियन्साक. 24th ह्या म्हयन्याचे 3:30 वरार पाय हॉलांत आनी 22nd हांगा आसा कांदोली 23rd सांवड्डें. सर तूं काळजासून देव बरें कर म्हणटा हे तुगेले बरी मोलादीक उतरां आमगेल्या ऑडियन्सा सो तुवें पावयली
आनीक विश यू ऑल द बेस्ट म्हणटा हो तियात्र तुका चलता UK वचोन जें गोंयांत नांव जोडलां तें UKकूय तुवें बरें नांव जोडचें आनी फुडाराकूय देवान तुका बरी भलायकी आवडयता आनीक बरें बरें अशें तियात्र काडून कोंकणी पालकाचेर दाखोवंक म्हजो आवडो तुका काळजान सावन देव बरें करूं. थँक्यू दामया बाबा. Querido Gonçalves, जेजू साहेब माय नमस्कार करून गोंयचे साहेबाचे आशिर्वादान सुरू करता आपलो 12वो तियात्र जुलिया नीस मोगाची काणी. चेडूं म्हज्या जिवितांत भितर हांव तुजो उपकारी कित्याक म्हाका सोसमाता तसलेच मोगी तुवें म्हाका खूब अंकल दिसना सो पूण गेला अंकल विकेटाचो गारो मेळोंक पोटी मला पण तुका थापटा कशें काय ताका का पायनो आसा सांगा तुका ओकराव चित्ता आनी काम आमच्या हॉस्पिटलांत करता आणि कितेंच मेळपी शी इज बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड ओके जायचे चलताय गेलो गेलो काल गेलो गेलो ना तो वयलो पुलिसांतून पुलिसांतून वयलो दोन वयलो रावपाचे म्हणल्यार गेल्या बरें. आगो तो आतां व्हायलो ना होय न्हू? होय, वच, वच, वच. एकल्याच एक म्हाका पडोन कितें छोडो आसलो तेकला ओके, 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 ओके. तुमचे आमच्या बोंगलो तो म्हजो पूत म्हजे सगळे फॅमिलीचे बिझनेस सांबाळटा आनी आज तिची धाकटेची इमानदारान असल्यार दिवळी मानलेले तुम्ही गेली नाही आवड मामी लागली पोची आणि मामीची दोघांची बस झाली तुमच्या सांगत तुका हांव हें तें करनाका तूं रात्या उगडास केलो म्हाका सकाळी 5 वरां म्हजे तोंडाक तोंड घाल आनी सांग म्हाका आता आमगे विश्वजीत राणे रे त्या हुसा एक प्लॉट जाय तो ऑलमोड म्हाका त्याकडे बरें आसलो मरे घेवन आयला वयल्यान कितें ताच्या मोडू ओलड सांगताय देयना तुमकां हांगा वयलो ते ओल म्हूण सांगता जाय जवयर जाणा तेन्ना आबालार तूं जाताय सगळी निघा बस आत उद्या पळटा ते गेले आत उद्या पळय थंय फाटी तुमी गांवांत तियात्र करूं हय पंचायतीन दिलो तुवें तो तियात्र चोय हाडपाक 3 कातरां घाल तियात्र कोताय बारेका परत परत विशू काडटालो तोंडार हात धरून बोबो मारतालो